फार्म लँडचा भव्य प्रकल्प। हा प्रकल्प मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून अवघ्या 35 मिनिटांच्या अंतरावर। प्लॉटसाठी गुंतवणूक अवघ्या 15 लाखांपासून। अधिक माहिती आणि बुकिंगसाठी संपर्क विनायक 93 590 10 657 दूरमार्ग ग्रीन। नमस्कार, गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार। सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। 186 पंचायतींच्या सरपंच उपसरपंचाची सोमारा वेंचणूक। पक्ष पावण्यार नासले तरी मंत्री आमदारांनी आपापल्या पंचायतीक नियंत्रणात दवरपाचे यत्न। दनपार मेरेन चित्र जाव येता स्पष्ट। म्हापशा सब रजिस्ट्रार ऑफिसांचेर बहिष्कार घालपाच्या आदोगाद फोरमाच्या शिटकावणेचेर मंत्री काब्राल म्हणटा सरकारी प्रक्रियेक शॉर्टकट ना, प्रक्रियेक धरून कारवाय करतलो। रसातळाक गेल्ले सरकारी तिजोरेक एक्सायजचो आदार। 4 वर्सांत 2000 वयर बार्ला लिकर शॉपांक नवी लायसनां। एकूण आंकडो 12,000 पार। बार्रांक बंदी मंदी लागना, खासा रिपोर्ट। ट्रेड लायसनां घेवंक आयिल्ल्यांक पयलीं प्रोव्हिजनल लायसनां दिवची। बाकीचे परवाने मेळो मेरेन दवरूंक ताका बेकायदेशीर धंदो करूंक उर्बा दिवची न्ही, मुख्यमंत्र्याचो पालिका प्रशासनाक सल्लो। प्रशासकाच्या 3.5 वर्सांच्या कार्यकाळात गोवा डेअरीक 14 ते 15 कोटींचे लुकसाण। उत्पादन आणि खप देंवलो। डेअरीच्या खासा आम सभेत सरकाराकडेन अर्थीक मदतीची आस। पश्चिम घाटाच्या वाठारात मेळ्ळी कुल्लेची 75वी प्रजाती। तांबडी आणि धवी 2 रंगी कुल्ली। जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान कुल्लेक नाव दिले घटियाना द्विवर्ण। कुल्लेची 75वी प्रजाती। आणि फोण्या पोन्न्या बस स्टँडा लागसार दुकानाक उजो। फायर ब्रिगेड वेळार पाविल्ल्यान लाखांचो माल आणि प्रॉपर्टी साल्वार। खबरो विस्तारान। सोमारा पंचायती कोणाचे ते सरपंच उपसरपंचाच्या वेंचणुके उपरांत स्पष्ट जावपाचें आसा। सुत्रांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण आमदार मंत्री आपल्या वाठारांतल्या पंचायतीचेर वर्चस्व सिद्ध करूंक आपल्या मनशांक सरपंच उपसरपंच करपाक भितरल्यान वावुरतात। सद्याक मेळटा त्या माहिती प्रमाण चडशे सरपंच बीजेपी कडेन, मात सत्ताधारी बीजेपी एमजीपी मदीं शीतयुद्धाचें चित्र। 186 पंचायतीचे सरपंच उपसरपंच 22 ऑगस्टाक निश्चित जातात। सुत्रांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण उत्तर गोंयांत पेडणे 9 पंचायती, तातूंतले 90% खंय आमदार प्रवीण आर्लेकारा कडेन। मांद्र्याळ 9 पंचायती, थंय मगोचो आमदार आनी बीजेपीच्या आदल्या आमदारा मदीं टक्कर। बार्देजांत थिवी 8 पंचायती, तातूंतली 1 विरोधका कडेन जाल्यार उरिल्ले 7 मंत्री निळकंठा कडेन। कळंगुटात महत्वाची कळंगूट पंचायत जोजफ पॅनला कडेन। उरिल्ले 3 पंचायती आमदार लोबो कडेन। शिवोले काँग्रेसीच्या आमदाराचे वर्चस्व, सगळे स खंय दिलायला लोबो कडेन। हळदोण्या 6 पैकी 2 काँग्रेसी कडेन, 4 बीजेपी कडेन। साळगांवां 6 पैकी आमदार केदारा कडेन 4 आणि बीजेपी कडेन 2। परवरेच्या 3 पंचायतींतले 2 बीजेपीक जाल्यार 1 अपक्षा कडेन। सांत आंद्रे 1 पंचायत आमदार विरेशाच्या ताब्यात, हेर कडेन खंय विरोधक। 70त वाळपय आणि पर्याच्यो लागीं सगळ्योच पंचायती विश्वजीत आणि देविया राणे कडेन। साखळेच्या चडशा पंचायतीचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे वर्चस्व म्हूण सुत्रां सांगतात। दिवचले 1 अडवलपाल सोडल्यार बाकीच्यो 4य अपक्ष आमदार दोतर शेटये कडेन। मयेच्यो चडश्यो पंचायती खंय बीजेपी कडेन। कुंभारजुवेचो आमदार राजेशा कडेन करमळे आणि कुंभारजुवे पंचायती आसात। उरिल्ल्या 5तले 3 पंचायती आपल्या वटेन करपाचो खंय आमदाराचो यत्न चल्ला। दक्षिण गोंयांत विधानसभेत
बीजेपीक फावो तशें यश नासलें तरी पंचायत पावड्यार चित्र पळोवपा सारकें. काणकोणच्यो सगळ्यो पंचायती खंय बीजेपी कडेन. पैंगीण पंचायतीत खंय आमदार तवडकराची घरकान सरपंच म्हूण सुत्रां सांगतात. सावड्डे मतदारसंघांतल्यो सगळ्यो 7 पंचायती बीजेपीचो आमदार गणेश गांवकारा कडेन. धारबांदोड्यांतली खास खबर, विधानसभेक गणेश गांवकारा आड एमजीचे तिकेटी लढपी बालाजी गांवस आता धारबांदोडा पंचायतीत आमदार गांवकाराच्या पॅनलाचो खंय सरपंच. दाबाळ किर्लपाल पंचायतीत 75 वर्सांची रुक्मिणी गांवकार सरपंच जाता म्हूण चर्चा चल्ल्या. सावड्डे पंचायतीत सरपंच खंय चिन्मयी नायक, मात उपसरपंचाक दोगां मदीं फायट. बाणावलेच्या आमदारान पंचायत निकाला उपरांत पॅनलाचेर दावो करूंक ना. सगळ्या पंचायतीन एकठांय वावुरपाचो उलो मारिल्लो. सरपंच उपसरपंच 22 ऑगस्टाक दनपार मेरेन निश्चित जाव येतात. वेंचणुके पयलीं पॅनल कोणाचे असले तरी वेंचणुके उपरांतचे चित्र मात वेगळे. आता सरपंच उपसरपंच कोणा वटेन वतात ते पळोवप म्हत्वाचें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बार्देजांत गोंय विस्पा सारक्योच सेलडीड जातात. हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगून लँड ग्रॅबिंग केसी खातीर SIT घाली. डॉक्युमेंटांत बदलून जमिनी रजिस्टर करपाक हाडटात, ताका जबाबदार कोण म्हणून निलेश काब्रालाचो आदोगादांक प्रस्न. आदोगाद आरोप करता आनी फक्त येणावळ पडटा म्हणून खंय मंत्री सोपस्कर बायपास करचो ना. म्हापसा सब रजिस्ट्रार ऑफिसांत कांयच सारकें चलना म्हणून म्हापसा आदोगाद फोरमान ऑफिसाचेर बहिष्कार घालपाची शिटकावणी दिल्ली. म्हापशा सब रजिस्ट्रार ऑफिसात शिस्त ना. वेगवेगळे रजिस्ट्रार एकाच प्रॉपर्टीचे व्हॅल्युएशन आपल्याक जाय तशें करता. ऑफिसात टॉयलेट ना. ऑनलायन सिस्टम खंय सारकी चलना असले मुद्दे काडून म्हापसा आदोगाद फोरमान परिस्थिती सुदारना जाल्यार सब रजिस्ट्रार ऑफिसाचेर बहिष्कार घालपाची शिटकावणी सरकाराक दिल्ली. ताचेर कायदो मंत्री निलेश काब्रालाची जाप. आज लोक ते एरियेचे जे आसा गोंय विकता म्हणटा पळय तशें ते बार्देजान खुबश्यो गोश्टी सिलेक्ट जाता. पूण हांवें ते जाता म्हूण हांवें ताका बळी पडपाचें ना. म्हाज्या दुसऱ्या तालुक्यान असलो प्रॉब्लेम ना. पूण हांगा कितें जाता इतलो थंय विकपाचो हें जाला की आय डोंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इट. आनी कोणाक जर घेवपाचें ना सोडल्यार जाता, म्हाका काय प्रॉब्लेम ना. रेव्हेन्यू इज नॉट द ओन्ली मॉडल फॉर गोवा. ओके, रेव्हेन्यू जनरेट जाता म्हूण हांवें कितें करप. सो दॅट इज अ सिस्टम टू इट एंड वी वील फायंड सोल्युशन. आज पळय SIT हांवें CMाक सांगून लॉन्च केला. हें कितें जालां हें तुमकां पळयल्या. इंडिजिनस सिस्टमान केल्लें आसा, थोडी त्रुटी आसाच, हांव ना म्हणना, यू कॅनॉट हॅव. पण लोक जे कंप्लेन करता आनी जे लोकांचे जागे कोणें दाखोवन कोणाचे सर्टिफाय करून कोणाक दाखोवपाचें अशें तशें करून केल्या, ताका जबाबदार कोण. सो म्हाका तेणी सांगपाची गरज ना. बट जस्ट बिकॉज पीपल ऑफ बार्देज आर जस्ट सेलिंग लँड्स लेफ्ट राईट अँड सेंटर डज नॉट मीन दॅट गव्हर्नमेंट शूड मेक प्रोविजन फॉर सेलिंग द लँड्स इन अ फास्टर स्पेस. सरकाराच्या प्रक्रियेक शॉर्टकट नासता. म्हापशेचे ऑफिस वाडोवपाक जागो घेतिल्लो आसा आनी खातें सगळ्यो प्रक्रिया पुराय करून ऑफिस वाडयतले. अपॉइंटमेंट दिवन मागीर हरकती घेवपाचे पद्दतीचेर मात आपूण कारवाय करतलो म्हूण स्पश्ट केला. म्हाका कांय एडवोकेट येवन मेळ्ळे. आमचो जो म्हापसा अर्बन बँकाचे म्हाका दिसता ती सीज प्रॉपर्टी आहा, म्हणजे पयलीं खूब पयलीं घेतलेली, ती एडिशनल प्रॉपर्टी आमी घेवपाक बंदोबस्त करपाचें काम केल्लें आसा. तितूंत भितर एकदां घेतरी मागीर फूल ऑफिस आमी फर्निशन करतले. कोण एडवोकेट सांगता कोण हो सांगता म्हण तशें जायना, शॉर्टकट जायना. प्रोसेस चालू आसा आनी हांव करतलो. हांवें सांगलां करतलो म्हणून म्हणजे करतलो. अपलोड करतरी ताका जर डेट मेळना, फॉर दॅट आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन. बट अपलोड करतरी आमी सपोज डेट दिला and suppose somebody after that is going objection, that I will take serious action, because that cannot happen. Because once you give the process and people who are coming to register as far and wide, तांकां allow करपाक जाय. प्रुडंटा खातीर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. आता पळोवया सांजे उसरा आयिल्ली खबर. जनरल फुटबॉल फेडरेशनाची इलेक्शन आसलें आनी गोंयच्यान GFAच्यान वालंकाचें नांव गेल्लें आनी मागीर प्रेसिडेंट पोस्टाकूय तेणी नॉमिनेशन केल्लें. पयलीं तेच्या लिस्टान आसलें नांव, मागीर आयकलें तुमचे कडल्यान कितें कंप्लेन, कितें एक्झॅक्टली स्टोरी? म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की वालांकाचे नॉमिनेशन फायल करतना प्रोपोजर आनी सेकंडर आसता. सो सेकंडराचें नांव मिस्टर अमित केमानी, इज द प्रेसिडेंट ऑफ दमन एंड दीव फुटबॉल असोसिएशन. ताणें सेकंड केले हेजे वालांकाचे फॉर्म. म्हाका इन्फॉर्मेशन काल मेळ्ळें की तो 16 ऑगस्टान इंडियेचे भायर आहा म्हणून एब्रॉड गेला आनी अजुनूय इंडियेन येवंक ना. तो हांवें रिटर्निंग ऑफिसराक काल मेल धाडलेले अरावंड 3 PM. सो रिटर्निंग ऑफिसरान म्हाका रातच्या 8 मेल धाडले की दे आर इन्वेस्टिगेटींग द केस एंड दे वील गेट बॅक टू मी.
around 5 p.m. I got an order from the returning officer stating I given list, candidateची list. candidate list. तेजें नांव नासलें आनी वलांकाचें नांव वलांकाचें नासलें, नांव president नासलें पोस्टाक. प्रेसिडेंट पोस्टाक आनी ऑर्डरान आहा की अमित केमानीक ईमेल केल्ले आनी ईमेल आनी फोनूय केल्ले तेणें डिनाय केला की आपणें वलांकाचें नांव सेकंड केलां म्हणून. सो इफ he has denied that he has seconded the name of Valanka Alimao, this is a case of clear forgery. How can the signature of a person come on the form? This is it's a very serious offense, and this is good for the clubs to know, of clubs and members of GFA to know what is actually happening in GFA. 3-4 दीस पयलीं तेणें म्हटलें की थोडे मेंबर चोरूंक गेला म्हूण GFA. आतां लोकां फुडें, गोंयच्या लोकां फुडें आनी GFAच्या क्लबा मुखार स्पश्ट फेडरेशनाक कळय, इवन फेडरेशना कडेन ऑल इंडिया कडेन की चोर कोण. बाकीचे इलेक्शन पोस्टांचे पळय ट्रेजरर ओर एक्झिक्युटीव मेंबर तेन्ना थंय वालांकाचें नांव तितून ते सेकंडर प्रपोजल सारकें आहा. ते ऑर्डरा प्रमाणे तेणें सारकें दिसता की ट्रेजरा आनी मेंबराक वॅलीड आहा. पूण हांव आयज परत मेल धाडटलो रिटर्निंग ऑफिसराक की तेय भायर मारपाक, कित्याक असले फॉर्जरी करपी मनीस अशे फुटबॉलान पावले जाल्यार मागीर फुटबॉल कशें वयर सरतले. रसातळाक गेल्ले सरकारी तिजोरेक एक्सायजचो आधार. अर्थीक वर्स 2021-22 एक्सायजाक 650 कोटी येणावळ आयली. फाटल्या 5 वर्सांत खात्याच्या येणावळीत बरीच वाड जाल्या. दुसरे वटेन ह्याच खात्यान फाटल्या 4 वर्सांत सुमार 2000 नवी लिकर शॉप आनी बार्रांक लायसनां दिल्यात. पळयात रिपोर्ट. सरकाराची आर्थीक परिस्थिती तशी बरी ना, मात कोविडाची महामारी आसूं ना जाल्यार आनीक कसले अरिश्ट. एक्सायजाच्या येणावळीक दुष्काळ ना. अबकारी खातें तातूंतलेंच एक. अबकारी खात्याक बार्रा, लिकर शॉपां, डिस्टिलरी आनी हेर कांय गजालींची येणावळ. 2011 ते 12 अबकारी येणावळ 182 कोटी मेरेन येताली. 10 ते 15% वाडपी ही येणावळ 2017-18 एकदम 27% वाढून 410 कोटीर पावली. 2018-19 ती 478 कोटीचेर पावली. 2021-22 वर्सा सगळ्यात चड 650 कोटी ह्या खात्यांतल्यान आयले. वाड वट्ट 26%. बजेटात एक्सायज कितलोय वाडलो आनी बाटल्यो म्हारग जाल्यो म्हूण सोऱ्याच्या खपाक उणाव ना. अबकारी खात्याची फक्त म्हारगायेन येणावळ वाडल्या अशें न्ही, गोंयांत तशी बार्रा, बार अँड रेस्टॉरंट, वायन स्टोरूय वाडत आसात. राज्यांत 12,180 बार्रा आनी वायन स्टोर. सगळ्यांत चड बार्देजांत 4,048, सगळ्यात कमी सत्तरी 238. 2019 ते 2022 आतां मेरेन 4 वर्सांत 1,985 नवी बार्रा आनी वायन स्टोरांक लायसनां मेळ्ळ्यात. ह्या 4 वर्सांत नवी बार्रा आनी वायन स्टोरांच्या लायसनांत 20% वाड. बायलां संघटना खातीर वावुरपी सबिना मार्टिन्स हुस्को उक्तायता. की हे जे आमचे इकॉनॉमी हा ते कित्याचेर बेस करता आमी. फक्त सोरो, जुगार आनी प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग्स हे अंडरग्रावंड चलता. पूण सगळ्यांक खबर आसा आमकां सरकार चलोवपाक पयशे जाय, ते पयशे आमी बऱ्या मार्गांतल्यान आमी ते पयशे करपाक जाय. बरी बरी इंडस्ट्री हाडपाक जाय. आमचे एज्युकेशन सिस्टम आमी बरें करपाक जाय आनी मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्रीज घालपाक जाय. जे आतां बारा बरोबर आतां गॅमलिंगूय परमिशन दिला. सगळे स्कुलांच्या भायर आतां गॅमलिंगाच्यो जायराती आसा, कजिनो एडवर्टायजमेंट आसा, वयता थंय. आनी आमची मागणी सगळे संघटनाचे वतीन, ह्या सगळ्या वतीन हांव सरकारा कडेन मागता की ही जी परमिशन जी स्कुला भायर दिला फॉर अल्कोहॉल आनी गॅमलिंग, कजिनो गॅमलिंग, तेणें ताबडतोच फाटी घेवचो. गोवा लिकर ट्रेडर संघटनेकूय धग लागता, मात धंद्याचेर परिणाम जावचो न्ही म्हूण कोण कॅमेऱ्याचेर उलोवंक तयार ना. सध्या सरकारान नवी लायसनां दिवपाची बंद करून लॉकडावन काळ थारावचो आनी गोंयकार लायसनां घेवन बार्रा आनी वायन स्टोर भायल्यांक चलोवंक दितात तांकांय चाळण लावची म्हूण सूर येता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पालिकेत कोणूय ट्रेड लायसना खातीर आयलो जाल्यार ताका पयलीं प्रोविजनल लायसन दिवचें म्हूण मुख्यमंत्र्याचो पालिका प्रशासनाक सल्लो. हेर परवाने मेळे मेरेन म्हयनोभर हुमकळत दवरल्यार कांय जाण म्हयनोभर बेकायदेशीर धंदे चलयतात. अशा प्रकारांक पालिकाच जबाबदार.
साखळे वीज खातें आनी शेतकी खात्याचे झोनल कार्यालयाच्या उक्तावणाक मुख्यमंत्री उलयलो. ट्रेड लायसन्स आसतले म्युनिसिपालिटीतले कितलेशेच वेपार आमी ऑनलायन केले, स्ट्रीमलायन केले आणि ऑनलायन करता आसतना जर कोण ट्रेड लायसन्स मागून घेता आसता जाल्यार ताका पयलीं पयशे भरून ताका फीज दिवपाक जाय. बाकीची परमिशनां मागीर हाडल्यार जाता. इवन आमी हे फावटी म्हटलें की त्यांनी पयलीं ऑनलायन पयशे भरचे आनी बाकीची एका म्हयन्यात परमिशनां कंप्लीट करची. जर आमी ताका एका म्हयन्यात परमिशन दिना जाल्यार तो इलिगल बिझनेस करता. वी आर प्रमोटिंग टू डू इन द इलिगल बिझनेस. The best way to receive card and ताका provisional दी. Let him complete. त्याच्या फायराच्या मागीर हाडून दी, ताका उरलेल्या खंयच्या मागीर तो सायड बाय सायड ताका कंप्लीट करून वचूंदी. जाल्यार तो धंदो सुरू करपाक करता पूण तो इलिगल करता. म्युनिसिपालिटींतल्या सगळे कावन्सिलर्स हांच्यानी लोकांकडे फुडें वचपाचें आसता. ती स्वयंपूर्ण संस्था आसता, स्थानीक स्वराज्य संस्था आसा. ह्या स्थानीक स्वराज्य संस्थेचे निर्णय जसे ते घेता तसे शहराच्या इंट्रस्टान तांणी गार्बेज म्हटली, परत तांणी हाऊस टॅक्स कलेक्शन्स म्हटले, की आनी लोकांनी सहकार्य करपाक जाय. गार्बेज टॅक्स पे करपाक जाय. कितें 10 रुपया 50 रुपया कितें आसतले हाऊस टॅक्स पे करपाक जाय. लोकांनी ल्हान ल्हान जर पे केले आसत जाल्यार तेजे बर्डन व्हडलें जायना. दुसरे कडेन प्रोफेशनल टॅक्स आसा, दुसरे कडेन हेजे टॅक्स, इवन तो जमनीचे टॅक्स म्युनिसिपालिटी बाकीच्या राज्यांनी फारीक करचे पडटा, आमी घेयना. गोवा डेअरीच्या खासा आमसभेत प्रशासकाच्या काळात जाल्ल्या कोट्यांनी रुपयांच्या लुकसाणीचेर चर्चा. फाटल्या 3.5 वर्सांत खंय डेअरीक 14 ते 15 कोटींचो लुकसाण सोंसचें पडलें. डेअरीचें उत्पादनय पडलें आनी खपूय देंवलो. नव्या चेअरमॅनान डेअरीक परत फायद्यांत हाडपा खातीर काम करतलो म्हूण सांगलें. डेअरीचें मंडळ नासतना डेअरीक मोठें लुकसाण जालां ते फाटभुंयेर सरकारान अर्थीक मदत करची म्हणून मागणी. गोवा डेअरीची खासा आमसभा जाली. तातूंत चर्चा प्रशासकाच्या काळात जाल्ल्या 14 ते 15 कोटींच्या लुकसाणीची. 70,000 लिटर विक्री जाताली ती खंय प्रशासकाच्या काळात 40,000 लिटराचेर पावली. नवो चेअरमॅन म्हणटात ताणें ताबो घेत सावन 8,000 लिटराची विक्री वाडयली. डेअरीक सरकारान अर्थीक मदत करची, नवे मंडळ डेअरीक फायद्यांत हाडटले. एडमिनिस्ट्रेटरान काम करपाक जाय आसलें पयलीं बरेंचपणी. मार्च एंड जातकीर ते बॅलन्स शीट सगळें रेडी करून ते जनरल बॉडी घेवन ऑडिटर नेमपाक जाय आसलें. ते तेमी केलें ना. थिंग ते फेल ठरले आनी आमकां आतां त्रास जावपा आसा. ते आमी फुडें कशें व्हरपाचें तोय आमचेर पेज आसा. तो आमी फुडें व्हरतले आनी ते ऑडिट करून जनरल बॉडी फुडें मांडटले. तिसरो विशय आसलो तो आर्थीक वेवस्था. सद्याची परिस्थिती सामकी डळमळीत जाल्ली आसा आनी जवळ जवळ आमकां 10 ते 15 कोटी सुमार लॉस जाल्ले आसा. ह्या लॉसा जबाबदार तसोच एडमिनिस्ट्रेटरूय आसा आनी तेमी जेन्ना दुदा सेलूय देंवयलो तोय तांकां एक बाधक आसा. आतां आमगे सेल 40,000 वयल्यान 48,000चेर गेल्लो आसा. 15 दिसांकच आमी सेल 48,000चेर वयलो आसा आनी तो आतां आमगे सप्टेंबर एंड म्हळ्यार 60,000चेर व्हरपाचो उद्देश आसा. तो आमी तो पूर्ण करतले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. For supreme satisfaction in your life and moments of peace, presented Dodamar Green, just 35 minutes from Mopa International Airport. Contact today for your space of real peace. Plot size 250 to 300 square meters. Investment for plot from just 15 lakhs. Location North Dodamarg, Maharashtra. Contact for more information and booking. Vinayak 93590 10657. आतां मेरेन खडपी कुल्ल्यो आनी दर्यांतल्यो कुल्ल्यो आमी जाणात. मात भारतांत एकूण 125 तरेच्यो कुल्ल्यो आसात. पश्चिम घाटाच्या वाठारांत ना म्हणल्यार खंय 75 तरेच्यो कुल्ल्यो आसात. उत्तर कन्नडा आनी गोंयच्या ह्या भागांत अशीच एक कुल्ली मेळ्ळा. धवी नी काळी न्हय तर 2 रंगी म्हणजे धवी आनी तांबडी रंगाची कुल्ली मेळ्ळ्या. जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान ह्या कुल्लेक घटियाना द्विवर्ण म्हणून नांव दिलां. समृद्ध आशिल्ल्या पश्चिम घाट वनक्षेत्रांतल्या उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या येल्लापूर हांगासर वन विभागान नवीन जी खेकड्याची प्रजातीचो शोध लायिल्लो आसा. हो जो नवीन खेकडो आसा तेजो कलर आसा तो समोरच्या बाजून व्हायट कलर आसा आनी फाटल्यान रेड कलर आसा. असो द्विरंग असो हो खेकडो एक आकर्षक खेकडो दिसून येता. झुलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान ह्या खेकड्याक घटियान अशें नांव दिल्लें आसा. तशेंच पश्चिम घाटात जी खेकड्याची प्रजाती मेळटा त्या एकूण प्रजाती पैकी हो
75 खेकडो आसा. तशेंच 2 रंगी असणाऱ्या खेकड्याच्या प्रजातीत हो 14वो खेकडो जावन आसा. ह्या खेकड्याचेर कर्नाटकच्या वन विभागान आणि कर्नाटकाच्या वन विभागाच्या अधिकाऱ्यान आणि महाराष्ट्राच्या पर्यावरण तज्ञांनी अभ्यास केल्लो आसा. तशेंच हो खेकडो उत्तर कर्नाटक आणि गोव्याच्या काही भागात आढळून येता असे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आसा. शेनवारा राती फोण्या पोन्न्या बस स्टँडा लागसार दुकानाक उजो. बंद दुकानांतल्यान धुंवर येता तो पळोवन एका थळाव्यान खंय फायर ब्रिगेडीक कळयलें. फायर ब्रिगेड वेळार पाविल्ल्यान दुकान आनी माल साल्वार. बाकीचीं दुकानां एका लायनीन आशिल्ल्यान सगळ्याच दुकानांनी उजो पसरपाचो धोको आशिल्लो म्हूण थळावे सांगता. उज्याचें कारण कळिल्लें ना. एक्चुली हांव असो येतालो मरे आमच्या हांगा दुकानां आसा धुंवर पयल्या बरोबर हांवें आमच्या फायर स्टेशनार सुशील मोरजकाराक फोन केलो. फोन केल्या बरोबर ताणें रोखडीच फायर ब्रिगेड धाडली आनी तितल्यान तो आमगेलो शेजारी आसा पळय तो चावी घेवन पावलो. बरो व्हडलो उजो पेटलो, इतलो वयर पेटलेलो कळ्ळें तुका. आनी टायमार फायर ब्रिगेड येना जाल्यार आमच्या सगळीं दुकानां लायनीन वयता आशिल्लीं. हांव सुशील मोरजकाराक थँक्यू म्हणटा आनी पात्रांवाक थँक्यू म्हणटा. पात्रांवाक हांवें फोन केलो ताणें रोखडेच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक फोन करून एक दीस आपूण हांगा लायट उडयली नाल्यार शॉर्ट सर्कीट जाल्यार सगळी गाडी आमचे वयता आशिल्ले. वात कितें उरली अशें म्हणटा कितें देवाक वातले. कितल्यांक इन्सिडेंट हो? वात 9 जालो. 9 म्हणजे बंद करून गेल्ले सगळे शॉपवाले? बंद करून गेल्ले. आमचे ओपन आशिल्ले हांगा, 2 शॉप ओपन आनी पायलट बी हांगा आशिल्ले म्हणून ते आमकां कळ्ळें. रातचे जाल्यार सगळे कोणे पयलो तर उजो पेटता तो? हांव येयलो तेन्ना सगळी गर्दी आशिल्ली हांगा कळ्ळें तुका. मागीर हांवें रोखडो सुशिलाक फोन केलो. सुशील टायमार फायर ब्रिगेड बी धाडली आनी फायर ब्रिगेड टायमार पावले म्हणून हे जालो. आमी साल्वार. सहकार क्रेडीट सोसायटीच्या रिणाचे व्याज 10% सकयल आसप गरजेचें. जाल्यारूच गोंयांत सहकार क्षेत्राक बुस्ट मेळटलो म्हणून सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयला. तो केप्यां अर्बन मल्टीपर्पज कॉपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटीच्या स्थापणूक दिसा उलयतालो. कार्यावळ मडगांवां रवींद्र भवनात जाली. सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांचो ह्या वेळार भोवमान जालो. सुभाष शिरोडकर एज अ मिनिस्टर फॉर कॉर्पोरेशन अपेक्षा करता आनी भागीदारी जर जाय जाल्यार आमचे सगळे जे जितले क्रेडीट सोसायटी आसा ते सगळ्यांचे रेट ऑफ इंटरेस्ट हॅज टू कम डावन बिलो 10%. कारण एक लक्षात घ्या, आमचे कॉपरेटिव्ह युनिट्स हे सावकारी युनिट्स न्ही. आमचे कॉपरेटिव्ह युनिट्स हे सावकारी युनिट्स न्ही. जेणे करून आमी 10%, 12%, 14%, 17% whom we are exploiting our own Goan people. लक्षात घ्या. आणि त्यामुळे ठळकपणान प्रॉफिट जाय आमकां 2 कोटी वयल्यान 3 कोटी वचपाक जाय, 4 कोटी वचपाक जाय. फायंड अ वेज अँड मीन्स. पद्दती वेगवेगळे काढात जेणे करून प्रॉफिट सोसायटीचे आणि क्रेडीट सोसायटीचे हे प्रॉफिट वाडटले. बट नॉट टॅक्सिंग पीपल बाय फ्रॉम 15 to 17 and 17 to 19. हे म्हजी स्वताची भावना. म्हाका ते वायट दिसता. वायट दिसता म्हणल्यार कितें, आमी 20-30 वर्सां पयलीं सावकारा कडेन वचून हाडटाले पयलीं ते परवडले, पूण हे न्ही आसता केन्ना केन्ना. आनी म्हणून एक नबळायकी विनंती आसा, कॉपरेटिव्ह सेक्टरांत जे म्हणून काम करतात तांणी सगळ्यांनी ह्या गोश्टी कडेन पळोवचेच पडटले. ना जाल्यार जातले एटलिस्ट म्हजे मनाक तरी की नवीन सावकार तयार जाल्ले आसात आनी नवीन सावकार जे आसात समाजाचे हे लागता अशें म्हणून. एनपीए कितलो जातलो 10% आणि एनपीए परमिसिबल एनपीए खूप सकयल आसा म्हणून एक पासून भागीदाराक दांतलो फेल वचपाक जायना हे केअर आमी घेवपाक जाय. तांकां नर्चर करपाक जाय, मार्गदर्शन करपाक जाय. केन्ना केन्ना आमी राजकारणान आसले नंतर जायत्यो बँको राजकारणी चलोवपी बँको रसातळाक गेल्यो. आमी राजकारणाक दोगय जाण आसात. प्रकाश शंकर वेळी मंत्री जाले, सुभाष फळदेसाय आयज मंत्री आसा. आमचे पक्षी वेगळे वेगळे खूप वेळार जाले. आमची स्टेजी वेगळी, राजकीय भाशणां वेगळी जाली, एकामेकाचेर उलोवप जालें. पूण संस्थेच्या बाबतींत आमी ज्या एका टेबलार बसले केन्नाच आमी एकामेकाची उणी धुणी काडून ताका सकयल उडोवपा खातीर राजकीय फायदो घेवपा खातीर केन्नाच बँकेक किंवा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनाक मदीं हाडले ना. हे खरें आमचें हें आसा. क्रायम ब्रांचीन एका नायजेरियन बायलेक ड्रग्स केसीत अटक केल्या. क्रायम ब्रांचीन मोल्या गोवा एक्सप्रेस ट्रेनीन रेड मारली. डोमिलोला ओडुला ह्या बायले कडच्यान 151 ग्राम MDMA ड्रग्स जप्त केला.
विदेशी बाजारात खंय ताचो रेट 15 लाख रुपया. तिणे ड्रग्स तिच्या सँडलांत पॅक केल्ले. संवसारीक ज्येश्ठ नागरीक दिसा निमतान गोंयच्या जाणट्याचो पेडे इंडोर स्टेडियमार ढोल ताशांच्या गजरांचेर पारंपारीक नृत्यांतल्यान वर्ल्ड रेकॉर्ड. सेवारत हेल्थकॅरान आयोजीत केल्ल्या टायम ऑफ युअर लायफ ह्या कार्यक्रमात गोंयभरच्यान कितल्याशाच जाणट्यांनी वांटो घेतलो. जाणटेल्यांक तांच्या आयुश्याचो बरो वेळ दिवपाचो हो खंय यत्न. We are actually becoming brand ambassadors of Goa. Yesterday was World Goa Day. Today we are taking Goa to the world in a world record. And you all are creating history. And thanks to Dr. Faldesai that this glorious moment is being etched in history today because of his efforts. So thank you, sir, for coming here. ये रिकॉर्ड के लिए हमारे पास एक वीक पहले ही इंक्वायरी आई थी और हमको बोला गया था कि सीनियर सिटीजन का ये गोवन डांस है. तो पहले हम रेडी नहीं हुए थे. फिर रोहिणी मैम ने बोला कि सर हम करेंगे क्योंकि सीनियर सिटीजन का हमारा काम ही है सेवारत का कि हम केयर करते हैं ऑलरेडी. और फिर रेडी हुए थे शॉर्ट टाइम के अंदर. सीनियर सिटीजन का था थोड़ा मेडिकल इश्यूज ये वो. मैडम ने बोला कि ये पूरा हम केयर करेंगे. और आज अभी हमने जो प्रैक्टिस देखी तब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि ये रिकॉर्ड हो सकता है. तो सब आपके लिए तालियां बजा दीजिए पहले. द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ सीनियर सिटीजन्स परफॉर्म गोंड ट्रेडिशन डांस टुगेदर. Sevarat Healthcare and Nursing Private Limited organized the world record event under the leadership of Rohini Gonzalez, wherein 436 senior citizens participated and performed traditional Goan dance on live music for 6 minutes, and it's a new world record. It's a new world record. सुभाष फळदेसाय सारको आमदार मेळप हे सांगेकाराचें भाग्य. सामान्य कार्यकर्तो पंच ते मंत्री असो प्रवास ताणें निश्ठेन केलो म्हूण सभापती रमेश तवडकार उलयलो. सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायाचो वाडदीस दबाज्यान जालो. हेर मानेस्तां वांगडा सुवाळ्याक केपेंचो आमदार एल्टन डिकोस्टाय पावलो. ह्या वेळार सुभाषान सांगेच्या नव्या ऑफिसाचें उक्तावण केलें. आत्ताच्या वाढदिवसा येत असताना खूप आनंद होता. कारण एक सामान्य कार्यकर्तो, एक पंच ते जिल्हा पंचायत सदस्य, आमदार आणि आज मंत्रीपर्यंत एक ताणी आपली जीवनाची वाटचाल सुरू केल्ली आसा. ते 2012 ते 2017 जी योजना फुडें आमी व्हेल्ल्यो ती व्हरता आसतना आमी भरपूर काम केल्लें आसा. 2022 सालांत आमकां दोगांकय संदी मेळ्ळी आसा. तांच्या वाट्याक मंत्रीपद जाल्लें आसा. आणि ज्या तरेन तांणी सामाजिक क्षेत्रांत, आर्थीक क्षेत्रांत, एकंदर राजकीय क्षेत्रामध्ये जी ताणें वाटचाल सुरू केल्ली आसा ती कर म्हाका अशेच पद्दतीन ताणें सुरवातची हे सगळें करता जाल्यार एक बरे तरेचें आरोग्य जाय आनी तांकां बरें आरोग्य मेळचें आनी बरें यश मेळचें ही सबंद गोवा परती देशभर फागची अशी अपेक्षा ह्या वेळाचेर हांव व्यक्त करतां. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.